चिनी गॅस बंद कर पळोवया. बरें माय. कोणाक येवपाचो वेळ जालो आनी येना बरोबर माय तुज्या हातांतले कितले दिसताले जेवण जेवल्यात अशें म्हणून कापटीन करतलो. सारकें माय तुजें. पूण आनी कितें बाय सांग न्ही. माय म्हाका घरा बसून वाज आयला. देखून हांव चिंताली गुजरी कामाक वचून. सगलो घराचो देसपेस बनेटाचेरूच पडटा. जोरी तर हांव कामाक गेलें जाल्यार म्हज्या देसपेसाचे पयशे तरी म्हाका मेवतले न्ही. बाय तेच हांव नको. तू खाली भनडाक विचार आनी तो कितें म्हणटा तें पळय. माय तुवेंनूच ताका समजायल्यार अदीक बरें. तो तुजें उतर केन्नाच मोडचो ना. सांग गे माय. बरें बरें समजायता. आयज 15 दिसांनी म्हजो चेडो घरा येता. तो ते मिनाचे बाजयेर काम करता आनी आमची पोटां भरता. आनी जाणोय बाय तो म्हाका सांगतालो ह्या वर्सांनी तो तुका काजार करतलो म्हणून. खरेंच न्हू माय. म्हजो भाव म्हजे पासत कितले चिंता आनी देखून एक एक नवी नवी सोयरी गो धाडीत आसता. पूण तूं त्यो म्हणटाय म्हाका परदेसान आसलेलो नवरो नाका 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 म्हणटाय. पूण बाय ह्या संवसारांत तूं जेतेले जाल्यार तुज्या लागीं फकत आसूंक जाय म्हणटा तें दुडू. तुवें अजून संवसार खूंय पळयलाय. माय दुसरे कितें चिंता तें म्हाका पडोंक ना. हांव काजार जाली जाल्यार फकत ते चेड्याशी जो गोंयान काम करता पळय ताजे लागीं. कित्याक म्हाका म्हजो गोरकार सदांच म्हज्या सांगाताक आसलेलो जाय. पूण बाय पूण म्हाका आनी तुजें कांय आयकोंक नाका. तें आयकोपाचें ना. म्हजें डिसिजन फायनल. वलंका बनय तूं आयलोय. कसो आसाय. आसा बरो. तू कशें आसाय. हांव आसा बरें. माय ना कितें. माय भितर आहा. माय ओ माय बेगीन भायर यो गे. माय ओ माय बेगीन यो गे. बाबा आयलोय रे तू. खंय हाय रे बाबा. आसा बरो माय. तू कशी आसाय. हांव एकदम बरी आसा. आनी कितें जालें कित्याक पळोवंक लागतालोय. कांय जावंक ना माय. हांव वाटेर येताना म्हाका पोस्टमॅन मेवलो आनी ताणें म्हाका ही लेटर दिल्या. लेटर आनी कितें आहा तर ते लेटरीचेर. कांय जावंक ना माय. देवान तुजें मागणें आयकलें. तू सदांच चिंताली न्ही हांव बार्जीर वेतालो आनी हांव केन्ना परतो घरा येतलो म्हणून. पूण म्हाका आतां बार्जीर वचपाची गरज ना. कितें जाणा माय म्हाका बरी ही नोकरी मेवल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स माय ब्रदर. कीप इट अप. माय आयज दीस जावन आसा खुशालकायेचो. म्हणटोच आयज सावन म्हजी सगळीं सपनां हांव पुरी करतलो. तुमी खुशाल न्हय. वय बाबा आमी खूब खुशाल. फाटल्यान तुवें आमकां सुखान वाडोयली. शिकोप दिवन आमकां शिकयली. तुवें केलेले उपकार केल्यास ना विसोत केली. उपाशी रावन आमकां जेवयली. तूं आमची माय. एक सुखाची बाय. तुजे बिने आमकां
आता तू रेडी राव. होय माय, म्हाका तो पोचून जावंक लागलो. म्हाका ह्या घरातले दाणान आपलो रस्तो साफ करूंक सोदता. किदे? माय, ताका ह्या वर्सा हांव जेरूल काजार करतलो. अँड दिस इज माय चॅलेंज.